बट फाटलीं कांय वर्सां आनी फाटलीं 2 दशकां गोंयान कांय अश्यो शक्ती वावुरता विच आर बियॉन्ड पॉलिटिक्स. जे कोण राजकारण आहा पळय, पॉलिटिकल पार्टी, सरकार, हांकां हाताचे बावले कशे दिसता आनी खेळणे कशें दिसता. इट इज जस्ट नॉट की कोण तो वाचाळवीर आसा आनी ताणें स्टेटमेंट केलो आनी कोणाक खबर नाशिल्ली अशें कांय गजाली ना. गौतम खट्टर ताजो यूट्यूब अकावंट जर काडून पळयलो जाल्यार गौतम खट्टर हाजी बौद्धीक पातळी कितली आसा हे देशाक समजुपाची, समाज समजुपाची, हे यूट्यूबा वयल्यान कळटा. आनी गोंयचे सारके शिक्षीत राज्यान एक कसो तरी व्यासपीठ घालप आनी ताका उलोवपाक दिवप म्हणजे इट इज अवर फायट अगेन्स्ट कॉमन सेन्स. दुसरी गजाल की खट्टराक कोणे आपयलो आनी तो कितें उलयतलो हाची कोणाक कल्पना नाशिल्ली हे अजिबात हांव मान्य करपाक तयार ना. खट्टर अशे तरेची विधानां करता म्हणून ताका आपयल्लो आनी हो खट्टर हो पयली गजाल न्ही. अशे पयलीं आनी खुबशे लोक भायल्यांतल्यान येवन वादग्रस्त विधानां केल्लीं आसा. आनी ताज्या उपरांत एक्शन आनी रिएक्शन हातून जो कितें पुलिसांचे रिसोर्सीस खर्च जाता, पुलीस वेवस्थेचेर जो ताण येता, म्हणजे गोंयचे क्रायम प्रश्न सगळे सुटले, गोंयचे सगळे आनी कितें हाजे बाकीचे जीवन मरणाचे प्रश्न आसा ते सुटले. सो दीस इज बाय डिझायन की गोंयान एक अश्यो शक्ती वावुरता की ह्या डिस्टेबिलायझेशनांतल्यान तांकां फायदो आसा. दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ दीस. आनी म्हाका दिसता की हो जो खट्टराक धरप हे फक्त एक केल्ली मलमपट्टी. कळ्ळें तुका? खट्टराक जी खट्टराक गजाल अपेक्षीत आशिल्ली, जी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट केले आनी जे उर्मटपणान तो सांगता सगळ्यांक, कळ्ळें तुका, की ज्या उर्मटपणान ताजी प्रतिक्रिया आशिल्ली, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर डिझायन. ताका ज्यो गजाली अपेक्षीत आशिल्ल्यो, जी पब्लिसिटी ताका जाय आशिल्ली, ती पब्लिसिटी सगळ्यांनी दिली. आनी ताजे रेपरकेशन आज एंटायर गोंयच्या सोसायटी भोगता. कोण कोणें कितें म्हळें जाल्यार तुगेलो हाजेर सोशल मिडियाचेर दोनी गटांतल्यान एक कंप्लेन करता, दुसरो कावंटर कंप्लेन करता की हॅव वी लॉस्ट इट. सो पयली गजाल म्हणटा ती ह्यो गजाली, ह्यो ज्यो शक्ती आसा तांकां डिफ्यूज करपाची गरज आसा.